नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। आयकर आणि गुंतवणूक मर्यादा दरेकी 50,000 वाढल्यो। गोंयाक IIT मायनिंग कायदो सुधारतले। रॉयल्टी वाडटली। गोंयाक कन्व्हेन्शन सेंटर। SEZ नव्यान मोदी सरकाराचो अर्थसंकल्प। मायनिंगांतले लोकांक बँकाची रिणां बुडोवप सोंपें ना। रिझर्व्ह बँकेन घेतली खर दखल। अर्थीक सर्वेक्षण रिपोर्टांत खासा निरीक्षणां। ब्रेस्तारा मोदी सरकाराचो पयलो अर्थसंकल्प। वास्को मायमोळ्या राखणे वणत कोसळिल्ल्यान 8 वरां रेल्वे येरादारी बंद। निजामुद्दीन एक्सप्रेस राती 10 मेरेन अडकल्यो। राखणे वणत तात्पुरती जाग्यार। गोंयांत मसाज पार्लर स्पा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय नासतना चलोवंक मेळचे नात। मंडळान उत्तर गोंयचे 56 मसाज पार्लर आनी स्पा उडयले बंद। आनी खेळांत फिफा वर्ल्ड कपाचे दुसरे सेमीफायनलींत अर्जेंटिनान हॉलंडाक मारले पेनल्टीचेर। आयतारा अर्जेंटिना आड जर्मनी फायनल। शेनवारा हॉलंड आड ब्राझील तिसरे सुवातेचे झूज। खबरो विस्तारान। मोदी सरकारान आयकर मर्यादा आनी गुंतवणूक मर्यादा दरेकी 50,000 वाडयल्या। गोंयांत IIT सुरू जातली। अर्थमंत्री अरुण जेटलीन ब्रेस्तारा मोदी सरकाराचो पयलो अर्थसंकल्प मांडलो। मायनिंग रॉयल्टीचो दर वाडटलो। मायनिंग कायदो सुधारतले। फुडल्या 6 म्हयन्यांत 9 विमानतळांचेर ई-विजा सुविधा उबी करतले। SEZ सरकार नव्यान हाडटलो। नवे विमानतळ उबे करपाची येवजण चल्ल्या। PPFची वर्सुकी डिपॉझिट मर्यादा 1.5 लाखां मेरेन वाडयल्या। गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर उबे करूंक केंद्र सगळो आदार करपाचे सरकार अर्थसंकल्पात उलयला। I propose to increase the personal income tax exemption limit by ₹50,000, that is from ₹2 lakhs to ₹2.5 lakhs in the case of all individual taxpayers who are below the age of 60 years. Similarly, I also propose to raise the exemption limit from ₹2.5 lakhs to ₹3 lakhs in the case of senior citizens. I propose to increase the investment limit under Section 80C to all income taxpayers from ₹1 lakh to ₹1.5 lakhs. For government medical colleges, in addition, dental facilities will also be provided in these hospitals. All other states which are making a request will be considered under this. For the first time, and let me add that in the coming years of the government, each year in the states where there is no AIIMS, we'll be adding it to make sure that there is an AIIMS created in every state in the country. To increase the specific excise duties on cigarettes in a range of 11% to 72%. Similarly, increases are proposed on cigars, cheroots and cigarillos. Likewise, excise duty is being increased from 12% to 16% on pan masala and 50% to 55% on unmanufactured tobacco, and from 60% to 70% on gutka and chewing tobacco. I also propose to levy an additional duty of excise of 5% on aerated waters containing added sugar. In order to give a major boost to tourism, the facility of electronic travel authorization, e-visas, would be introduced in a phased manner at 9 airports in India, where necessary infrastructure would be put in place within the next 6 months. Promote sustainable mining practices to adequately meet the requirements of industry without sacrificing environmental concerns. The current impasse in the mining sector, including iron ore mining, will be resolved expeditiously. Changes, if necessary, in the MMRD Act would be introduced to facilitate this. There has been a request from several state governments to revise the rate of royalty on minerals. Honorable members are aware that royalty can be revised after a period of 3 years. Last revision took place in August 2009. Therefore, another revision which is due will be undertaken to ensure greater revenue to the state governments.
मायनिंगांतल्या लोकांक बँकाची रिणां बुडोवप सोंपें ना. रिझर्व्ह बँक आनी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान बँकाचे एनपीएची खर दखल घेतल्या. मायनिंग, स्टील, तिखे आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाठारांत आडकल्ल्या रिणांची वसुलीक खर उपाय करपाची गरज रिझर्व्ह बँकेन फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्टांत उक्तायल्या. ह्या रिपोर्टाचो दाखलो बुधवार अर्थमंत्र्यान लोकसभेत दवरिल्ले अर्थीक सर्वेक्षण अहवालांत दिला. एके वटेन गोंयचो सरकार मायनिंगांतल्या लोकांची रिणां माफ करात म्हूण बँकांचेर प्रेशर घालता, जाल्यार रिझर्व्ह बँक आनी केंद्र बँकांचे एनपीए देंवोवपाची भाशा करता. Madam Speaker, I beg to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version, Economic Survey 2013-14, Economic Survey 2013-14, Statistical Appendix. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन 2013-14 वर्साचो आर्थीक सर्वे अहवाल बुधवारा लोकसभेत मांडलो. मायनिंग, आयर्न, स्टील आनी साधन सुविधा ह्या त्रासांत आशिल्ल्या उद्योगांक लागून जाल्ल्या एनपीएचो आस्पाव ह्या अहवालांत आसा. पळयात अहवालांतले कांय वाटे. आरबीआयच्या रिपोर्टा प्रमाण 5 उद्योग सध्या अडचणीत: मायनिंग, आयर्न, स्टील, कपडे, विमान उद्योग, साधन सुविधा. एनपीए काडपाच्या नव्या पद्दतीक लागून बँकांचे एनपीए वाडल्यात. आर्थीक परिस्थिती बरी आसतना बँकांनी व्हडा प्रमाणात दिल्ली रिणां. आतां आर्थीक परिस्थिती सामकी बाबत, रिणां जायनात वसूल. बँकांच्या मालमत्तेचो स्तर बरोच घसरला. भौशीक वाठारांतल्या बँकांचे एनपीएचें वजें चड वाडलां. एनपीएचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर केंद्र सरकारान हालींच जे उपाय घेतल्यात ताची माहिती ह्या अहवालांत दिल्या. एनपीएचेर उपाय काडपाचे यत्न. राज्य सरकाराक बरोबर घेवन उपाय काडचे. राज्यस्तरीय बँक समित्यांक सुचोवणी. एनपीएचेर सरकाराची बारीकसाणीन नजर. एनपीएचेर सुरवातीकूच जावंक जाय उपाय. वसुली कायद्यांत बदल दुरुस्ती. रीण दिवच्या पयलीं बारीकसाणीन अभ्यास. रिणाचेर बारीक नजर. रीण वसुली खातीर विभागीय पावंड्यार खासा अधिकारी नेमप. बुडपाची शक्यताय आशिल्ल्या मालमत्तेच्या वसुलीचेर नजर. नवी रिणां दितना हेर बँकांकडच्यान म्हायती घेवप. बँकांनी थकिल्लें रीण चड करून कळंतर माफ करचें म्हूण सरकार फाटलीं 2 वर्सां आरबीआय आनी भौशीक वाठारांतल्या बँकांचेर चेपण हाडीत आसा. मायनिंग वाठाराक लागून गोंयांतल्यो सहकारी आनी भौशीक वाठारांतल्या बँकांचे एनपीए सुमार 1600 कोटींचेर पावल्यात. लोकप्रियते खातीर कितेंय करप ना हें केंद्र सरकाराचें धोरण पळयल्यार खाणीचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक बँकांकडल्यान सवलत मेळोवप राज्य सरकाराक शक्य जायत अशें दिसना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.